स्पीकर सर, सिद्धी नायक ह्या मॅटराचेर उलयतालो तेन्ना तेजें परत इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत ईच एंड एवरीथींग प्रत्येक गोश्ट व्हेरीफाय केली गेली. प्रत्येक म्हणजे फॅमिली मेंबर, मोबायल, ताच्या कॉन्टॅक्टान आसलेले पर्सन, CCTV कॅमेरा, सगळी कडेन ईच एंड एवरीथींग. डॉक्टर्साची टीम आमची परत एकदा व्हेरिफिकेशन्स केले गेले. तेजे सगळे रिपोर्ट्स आनी हे ते परत इन्वेस्टिगेट केले गेले. खंयसरूच तेज्या बॉडीचेर कसलीच इंजरी नाशिल्ली, नॉट ऑन जेनिटल पार्ट ऑल्सो. आनी तेजी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वीच इज द क्लियर कट शोज दॅट वीच इज द ड्रावनींग केस. त्या खातीर स्पीकर सर, म्हाका दिसता ह्या केसींतूय बी तांच्या घरच्यांचे पयले स्टेटमेंट्स पळयत आनी मागीर जर परत पळयत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता ह्या बाकी कोण तरी म्हणजे ही पॉलिटिसायज करपाक सोदता अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. बट हेजो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान वेवस्थीत रित्या केल्लें आसा. अजुनूय म्हणजे ताजो पोस्टमॉर्टमचो रिपोर्ट आनी ते सगळ्यो गजाली ह्या बाबतींत केल्ल्यो आसा. त्या खातीर स्पीकर सर, सगळ्यो जर केसीस पळयत आनी क्रायम डिटेक्शन रेट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खंयसरूच जरी तेंच्यांनी म्हटलें की फियर एंड एन्जायटी इन द पीपल ऑफ मायंड, म्हाका दिसता स्पीकर सर की ज्या पद्दतीन क्रायम डिटेक्शन रेट हायेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा, आमचें होम डिपार्टमेंट, आमचे बाकी पुलीस डिपार्टमेंट हे एकदम अलर्ट आसा आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम अशा पद्दतीन स्टेटींत करता हें म्हाका सांगपा खातीर खूब हितूर सांगता.